वाकाणणी, मोहिमा, पदवी आनी अधिकार देवा बापाच्या भोववर्त्या नांवाक आनी सगळ्या वस्तूंच्या रोसणाराक आनी सांबाळणाराक सासणाच्या सासणाक आमेन. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तकांत 60:6 दुसरे ओळींत. पूण जीं कोण खालत्या मोनाचीं आनी कोंतीबोरीत काळजाचीं, जीं म्हज्या उतराक भिडून कांपतात, असल्या मनशाचे वाटेन म्हजे दोळे ओडोन वेतात. तर कशें आमी देवाच्या उतरांक लागीं सरप आनी तीं आयकप? कालत्या मोनाचीं आनी कोंतीबोरीत काळजाचीं जावन देवाच्या उतरांक भिडून कांपूंक जाय. मोगाच्यानो, इजायासाच्या पुस्तकांत 60:6 कसल्या कालतेपणा विशीं देव उलयता काय? संवसार दाखयता तसलें कालतेपण न्हय. नाटक करून आपल्याक आनी एकामेकाक मोहिमा मेळून घेवंक ह्या संवसारांत दाखयतात तें कालतेपण न्हय. 2000 वर्सां आदीं येशू क्रिस्तान सांगलोलें, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो. कसलें ल्हानवीकपण ताणें आमकां दाखयलां काय? मनशाच्या दर्ज्याचेर आनी कल्पनाचेर आदारून कोणाच्यानूय येशू क्रिस्ताच्यो करण्यो खालत्यो म्हणूंक जातात. पूण ताणें सांगलां, हांव दुलोप आनी ल्हानवीक. येशू क्रिस्तान दाखयलेलें खालतेपण जावन आसा देव बापाक देवाच्या उतरांक, देवाच्या करण्यांक आनी देवान पाठयल्यांक तांकां कंडिसांवां विणें पाळो दिवप. तो देव जावनूय जुआंव बाप्तिस्त, जो एक सादो मनीस आसलो, ताचे मुखार आपली मान बागयली, कित्याक जुआंवाक देव बापान धाडलोलो. हें जावन आसा खरें कालतेपण. आपल्या विशीं बरयलोल्या सगळ्या देवाच्या उतरांक तो स्वता खालतो जालो. आनी ह्या भाशेन ताणें खालतेपणाचें एक पुर्तें उदाहरण आमकां दाखयलें. देवान ताचेशी घडून येवंक फर्मायलोलें देवाच्या कामाक कोंडिसांवां विणें आदीन जावन खालतेपण कितें तें ताणें आमकां दाखयलें. हें खालतेपण जांचे थंय आसा, वो हें खालतेपण जांकां समजता, फकत तींच देवाचीं उतरां समजतलीं. दुसऱ्यांक तें जावचें ना. हें आमी 119व्या स्तोत्रांत 130 वळींत आदींच पळयलां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. तर पयले सुवातेर उतर उगडापें करूंक जाय. आनी उगडापें करूंक ज्या एकल्याक नेमला ताका देवान धाडूंक जाय. पूण हीं उतरां उगडापी जाल्यार पासून फकत साद्या ह्या खालत्याकूच तांचो अर्थ समजतलो हें तुमी मनान दवरूंक जाय. हे भाशेन देव हीं उतरां उगडापी करता तेन्ना फकत नितळ आनी खालती तींच सादी मनशां ताचो अर्थ समजतलीं. जाणी संवसारी जाणवाय एकठांयल्या, साबार पुस्तकां गिळ्ळ्यांत, संवसारांतलीं तत्वां उसळीं घेतल्यांत, सोद करून संवसारी गिन्यान एकठांयलां आनी PhD घेतल्या, आनीक तांच्या भाशांतरांनी देवाच्या उतरां मुखार उर्मटपणां उबीं रावल्यांत, तांकां देव व्हडल्यान न्हयकारता. तांच्यान कधीच
देवाच्या उतरांचो खरो अर्थ समजून घेवंक शकले ना. कसलें गिन्यान तें जबाब दियात म्हाका. देव जी जाणवाय दिता आनी आमचे मुखार उगडापी करता तें गिन्यान संवसारी वो पुस्तकांतल्यान मेळून घेतलोलें गिन्यान न्हय. तर देवाची उतरां समजूंक एकल्यान तितल्या पुरतो तरी घालतो जावंक जाय. तर मोगाच्यानो परिशुध्द पुस्तक आनी देवाची उतरां समजूंक आमकां येशू क्रिस्तान दाखयलां तें घालतेपण आसूंक जाय. परतून आमी पळयता की सगळीं देवाचीं उतरां देवाची प्रेरणा जावन आसात आनी वेंचून काडलोल्या त्याच मनशां वरवीं परिशुध्द आत्म्यान तीं बरयल्यांत. हीं उतरां मनशाच्या प्रेरणान आनी कल्पना प्रमाणे बरोवंक नात हें सोत आमी पयलें जाणा जावंक जाय. देवाचें उतर पेखोवणी दिता. देवाचें उतर रोचता. सगल्यो वस्तू तिगोवन दवरता. देवाचें उतर पुनर्जिवंत करता. देवाचें उतर रुपांतर करता. देवाचें उतर खऱ्यांनीच देव जावन आसा. वय उतर देव जावन आसा. सोर शक्तीवंत देव बाप पासून बरोवन दवरलोल्या देवाच्या उतराक आधीन आसा. कित्याक देवाच्यान आपल्याकूच नाकारूंक जायना. त्या पासत देवाच्या उतरां मुखार आमकां भिरांत, काळतिकाय आनी पाश्चाताप आसूंक जाय. आनी तांचो अर्थ सोदतात तेन्ना हें आमच्या मनान आसूंक जाय. मोगाच्यानो जेन्ना आमी देवाचीं उतरां वाचता आनी तांचो खरो अर्थ समजून घेवंक प्रयत्न करता तेन्ना देवाचें उतर एक बरयलोलो लेख न्हय. तो आवाज ताळो जावन आसा म्हूण आमी मनान दवरूंक जाय. इट इज द वॉयस ऑफ गॉड. देखून येशू क्रिस्तान जायत्या स्वतांचेर सांगलां की समाधींनी आसात तीं हाडां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं. ताचो अर्थ असो न्हय की सोमी उमक्याच एके भाशेंतल्यान उलयलो वो ती उमकीच भास तुमी शिकोवन घेवची. तो एक आवाज कसो आमी आयकून घेवंक जाय. अशे भाशेन तें आयकूंक पयलें कितें जावंक जाय. हें रोमाकारांक बरयलोले चिटींत हावेसवर 10:14 वडींत स्पश्टपणी बरयलोलें आसा. म्हणटूच ताचेर बावाट दवरलो ना जाल्यार ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबरूच आयकूंक ना जाल्यार बावाट दवरतली कशी. संदेश परगटपी नासतना आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतली कशी. तर परिशुध्द पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. शुभ खबर परगटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत. पूण शुभ खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा सोर पदवेदारा आमी परगटलां तें कोणें मानून घेतलां. म्हणटच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. जाल्यार देवाचें उतर कित्याक परगटूंक जाय तें तुमी म्हाका सांगात. तें आयकूंक. कित्याक आमकां आयकूंक सांगलां? तें सोतमानून घेवंक आनी सुटका मेळून घेवंक. तशें जाल्यार परगटूंक देवान कोणा एकल्याक धाडूंक जाय. देवाचें उतर देवाचो आवाज कसो आयकल्या बगर आमच्यान तें सोतमानूंक जायना. आवाज कसो आयकतल्या उतर देवान हें दिवन कोणा एकल्याक धाडूंक जाय आनी तें परगटूंक जाय. प्रवाद्यांनी आपोस्तलांनी आनी येशू क्रिस्तान उलयलोलीं सगळीं उतरां जीं
परिशुद्ध पुस्तकांनी बरोवनूय दवरल्यांत ती उलोवन व्हडल्यान परगोडल्या उपरांत चालीक लागतली. तर देवान कोणा एकल्याक धाडूंक जाय. तेन्नाच ती आमच्यांनी समजूंक जातली. तेन्नाच आमी ती आमचे मतीन दवरूंक शकतले. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू आमचे भितर घडलोल्यो आमी पळयतल्यो. मोगाच्यानो, आनिकूय एक म्हत्वाची वस्त आसा. देवाची उतरां जीं आमी दाखयल्यांत आनी परिशुद्ध पुस्तकांत बरयलोलीं आसात तीं ह्या संवसारांतल्या सगल्या मनशांक न्हय. देवान जायत्यो दैवीक वस्तू गुपीत दवरलोल्यो आसात. लोक गोडे विचार करीत, कित्याक देव ह्यो थोड्यो वस्तू गुपीत दवरता? कित्याक देवाची उतरां गुपीत दवरल्यांत? देव ह्यो वस्तू लिपयता कितें? देव पक्षपात करता काय? अशें जीं कोण उलयतात तीं देव कोण तो नकळोत. जीं कोण जांकां देवाच्यो येवजण्यो, देवाच्यो मांडावळी, देवाच्यो उद्देश आनी देवाची देणी कदींच समजूंक ना देखून तीं वसले मूर्खपणान उलयतात. जशें सुमयान म्हणलें, परिशुद्ध पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळोत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. दुसरी समोर आवेसवर 29:29 अशें सांगता. सोर पदवेधारा आमच्या देवान जायत्यो वस्तू गुपीत दवरल्यात, पूण आपली समूर्त ताणें उक्ती करून दिल्या आनी आमी आनी आमचे संस्थेन सदांकाल ती सांबाळूंक जाय. म्हणटूच जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आजुनूय उगडाप्यो करूंक नात. उगडाप्यो केल्यात त्यो आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक. दोळ्यान लक्ष दियात. उगडापी केल्यात ती आख्ख्या संवसाराक म्हूण अशें बरोवंक ना, पूण ती सदांकाल आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक म्हूण बरयल्या. फकत तांकांच तांच्या फायद्याक आनी तांचे तांय पूर्ण जावंक तें बरयलां. ताकाच लागून येशू क्रिस्त 2000 वर्सां आदीं जायत्यो वस्तू ओपारींनी उलयलो. येशू क्रिस्त ओपाऱ्यांनी कित्याक उलयलो? ह्या ओपारी विशीं धर्मशास्त्री आनी पंडीत कितें शिकयताले? फकत ओपारी उद्देशी खरो अर्थ सगल्यांक समजलोलो येशू क्रिस्ताक जाय म्हूण हे पंडीत सांगतात. आमी कोणाकूच विचार केलो तर तेवूय तशेंच सांगतात. आमी मार्कूच्या शुभ वर्तमान आवेसवर 4:11 आनी 12 वाचून पळोवया. आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां, पूण भायर आसात तांकां सगली शिकवण ओपारींनी. अशें कित्याक? पळयता तांकां दिसचें न्हय आनीक आयकता तांकां समजोवचें न्हय. नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसोणें मेळत. थंयसर 2 जोमे आसात. एका जोम्याक देवाच्या राज्याचे गूट उगडापे जावचें देणें मेळटा. दुबावविरेत दुसऱ्या जोम्याक कांयच मेळना. तर जांकां देवाच्या राज्याचे गूट उगडापे जावचें देणें दिलां तांणी ते गूट नियाळूंक जाय. दुसऱ्यांनी नियाळची गरज ना. हेच की येशू क्रिस्तान त्या उतरांच्या वडी वरवीं सांगलां. पळयता तांकां दिसचें न्हय. कोण ती? जीं कोण भायर आसात तीं. पळयता तांकां दिसचें न्हय आनीक आयकता तांकां समजोवचें न्हय.
आनी ना जाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत तांकां बोगसोणें मेळत. आज लोकांनी हाच्यो पासून मस्कोऱ्यो केल्यात. ती सांगतात की दाबून दवरूंक सोमयान ओपारींनी सांगलां म्हूण. तांच्यान सोत कित्याक मानून घेवंक जायना? देवाच्या उतरांचो अर्थ तांकां समजना देखून ती अशे तरेन वागतात. उतरांचो अर्थ समजुची तांक देवान तांकां कधीच दिवंक ना. आनी मागीर ती आरोप करून, विलाप करून, दांत किलावूंक आनी राग दाखोवंक सुरू करतात. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 28:8 वड 40:3 आमी वाचता. हांव सांगतां तें तुमी कित्याक समजून घेनात? कित्याक म्हजें उतर तुमच्यान कानार घेवंक जायना? हांगा सोमी आपुणूच जबाब दिता. ताची उतरां तांच्यान समजूंक जायनात. ताची उतरां आयकुची तांक कोणें दिवंक जाय? देव बापान दिवंक जाय. तर हें स्पश्ट जाता, जांकां देव बापान तांची उतरां समजूंक तांक दिवंक ना, तांच्यान कधीच समजूंक जावचें ना. तर हांव एक प्रश्न विचारूं? सोमी तांचे पासत उलयला? जेन्ना हांव कोणाय लागीं कितें उलयतां तर हांव कितें सांगतां तें ताणें समजुचें म्हूण म्हजी इच्छा जावन आसा. तो कांय समजूंक ना जाल्यार आमच्यान म्हणूं येता की थंयसर उलोवणें वो विचारांचो आदला बदल जावंकूच ना. जाल्यार जी कोणाक देव बापाचीं उतरां समजतात फकत तांचेच ताईं येशू क्रिस्त उलयला म्हूण स्पश्ट जाता. ताका कितें सांगूंक जाय आसलें तें ताणें ओपारींनी लिपयलें, कित्याक दुसऱ्यांनी तें समजोवचें न्हय म्हूण. हें काम देव बाप चालूच दवरता, खास करून शेवटाच्या काळार. मागीर हांगा एक व्हडलो प्रश्न उप्रासता. परिशुध्द पुस्तकांत गुपीत दवरल्यात त्या देवाच्या उतरांचो अर्थ आमी केन्ना जाणा जातल्यो? आमी आदींच दानियेलाच्या पुस्तकांत बरयलेल्यो वळी पळयल्यात. दानियल 12:12 8-10 वड. हांवें आयकोलें पूण कांय समजूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, म्हज्या सुमया कोण जातलो ह्या सोगटाचो परिणाम? ताणें म्हणलें, दानियल, वच तूं आतां. शेवटाचो काळ पावो पर्यंत हीं उतरां गुपीत उरूंक जाय आनी शिक्को मारून दाबून दवरूंक जाय. जायतीं जाणां आपणाची नितळकाय, निर्मळाय आनी शुद्धी जोडूंक वावुरतलीं. नोश्टीं मनशां नोश्टेपण करीत रावतलीं आनी नोश्ट्यांक हें केन्नाच समजोचें ना. शाणीं तीं समजोतलीं. मोगाच्यानो, डेनियलाच्या पुस्तकांत अनेक इंटरप्रिटेशनां बरयलोलीं आमकां दिसतात, पूण वाचतना तीं आमकां समजोचीं नात. हीं इंटरप्रिटेशनां कोणा विशीं बरयल्यांत तें आमच्यान समजून काडूंक जावचें ना. कोणा विशीं सांगलां आनी कोणा तें सांगलां? तुमकां आनिकूय पुरावे जाय? जायतीं इंटरप्रिटेशनां उजवाड आयिल्लीं आसात. प्रकाशनेच्या पुस्तकाची हीच स्थिती जावन आसा. जायत्या पंडितांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी अनेक पुस्तकां उजवाड आयलीं आनी हीं पुस्तकां धर्मीक कॉलेजींनी आनी सेमिनारींनी शिकयतात. पूण हांगा देवाचें उतर सांगता की सोर पदवेदाराच्या दुतान दानियेलाक म्हणलें, दानियल, वच तूं आतां. शेवटाचो काळ पावो पर्यंत हीं उतरां गुपीत उरूंक जाय आनी शिक्को मारून धांपून दवरूंक जाय. जायतीं जाणां आपणाची नितळकाय,
निर्मोलाय आनी शुद्धी जोडूंक वावरतली कित्या पासत हें समजूंक उतर सांगता. नोश्टी मनशां नोश्टेपण करीत रावतलीं आनी नोश्त्यांक हें केन्नाच समजचें ना. शाणी तीं समजतलीं. तर देवाच्या राजाचे गूट उगडापे जातात त्या काळार वो शेवटाच्या काळार कोण आपणाकूच शुद्ध करतलीं? फकत शाणी तीच. वय, फकत तांचेच मुखार गूट उगडापे करतले. देवाचें उतर सांगता हेर दुसरीं नोश्टेपणां करीत रावतलीं. तीं केन्नाच समजचीं नात. हें आमच्यान प्रकाशनेच्या पुस्तकान निमाण्या आवेसवरान पळोवंक जाता. खोटेपण करतात तांणी खोटेपण करीत रावचें आनी मेळीं आसात तीं ओदीक मेळीं जावचीं. पूण देवाक मानवलेल्या मनशांनी देवाक मानता तेंच करीत रावचें आनी भोक्तिवंत मनशांनी आपली भोक्ती वाडोवची. हाचें कारण कितें तें सांगात म्हाका. ह्या पुस्तकांत गुपीत दवरलेलीं देवाचीं उतरां उगडापी करूंक जाय. गुपीत दवरलेलीं देवाचीं उतरां उगडापी जातलीं तेन्ना एक आख्खोच लोकांचो जोमो परतून परतून खोटेपणाक लब्धवतलो. पूण दुसरो जोमो आपणाक शुद्ध करता आनी नितळ जावन भायर सरता. ही ती पोरसां जांचे ताईं दैवीक जाणवाय वसता. तांकां समजणी मेळटा. फकत शेवटाच्या काळार ह्याच शाण्या मनशांनी देवाचें उतर सुटावें आनी उक्तें करून घेवंक आनी मेकळेपणी समजून घेवंक जाता. हिब्रुवांक बरयलेले चिटींत आवेसवर 1 ते 2 वडींत आमी वाचता. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण ह्या शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायज केला. ताचेच वरवीं सगळी सृश्टी रचल्या. हें 2000 वर्सां फाटीं बरयलोलें. हांव तुमकां कितें एक विचारूं? 2000 वर्सां फाटलो काळ शेवटाचो काळ आसलो? खरेपणी ना. शेवटाच्या काळार पर्यान शेवटाचो काळ म्हूण मनीस मानून घेना. तर 2000 वर्सां आदलो काळ शेवटाचो काळ म्हूण मनशांनी कसो म्हणूं येता? ना. जाल्यार ह्या उतराचो अर्थ कितें? देवाचें उतर सांगता की शेवटाच्या काळार देव आपल्या पुता वरवीं उलयलो. मोगाच्यानो, इजायासाच्या पुस्तकांत ताच्या पुता विशीं एक भाकीत आसा. इजायास आवेसवर 42 वड 1 ते 3. वो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें वेंचून काडलोलो, संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. तो बोब मारिना, आरोडना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिणमिणटी वाट पालोयना. खरे नितीचो निर्णय विस्वाशीपणान दिता. ह्यो वळी देवाच्या पुता विशीं बरयल्यांत म्हूण आमी जाणा. थंयसर बरयलां की तो बोब मारिना, आरोडना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिणमिणटी वात तो पालोयना. खरे नितीचो निर्णय विस्वाशीपणान दिता. तें
देवाच्या पुता विशीं बरयलां. तो बोब मारिना, आरोडना म्हणल्यार तो कांयच परगडचो ना. पूण आमी जाणो 2000 वर्सां फाटीं ताणें व्हडल्यान परगटले. इस्रायेलाच्या रस्त्यांचेर, दर्याच्या वेळांचेर, दोंगराच्या तेंगशेर, मेकळ्या जाग्यांचेर, देवळांनी आनी सभांनी ताचो आवाज गणगणलो. परिशुध्द पुस्तक हाची साक्ष दिता. ह्या पासत आमच्यान समजूंक जाता की हीं उतरां ताच्या दुसऱ्या येण्यांत पूर्ण जातात, कित्याक ताच्या पयल्या येण्यांत ताणें हें सगळें केलें. पूण मोगाच्यानो, देवान आमकां बासावणी दिल्या. शेवटाच्या काळार देव ताच्या पुता वरवीं आमचे थंय उलयतलो. हें कशें जावं येता? सुमयानूच जोवाच्या शुभ वर्तमानान 12 ते 14 वळींत हें स्वता स्पश्ट केलां. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. देवा संबंदी सोत उगडापें करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जायत्या लोकांक गैरसमोर जाला की हें पेंटकॉस्टाच्या दिसा परिशुध्द आत्म्याच्या येण्या विशीं जावन आसा म्हूण. 2000 वर्सां फाटीं परिशुध्द आत्मो आयलो, पूण कोणाकूच आजून पर्यंत स्वताची पूर्णताय पावूंक ना. स्वताचो आत्मो फकत शेवटाच्या काळार येतलो. कितें जावन आसा सोत? देवाचें उतर जावन आसा सोत. जेन्ना देवाचें उतर उगडापें जाता आनी देवाच्या उतरांनी गुपीत आसलोले गूट उगडापें जातात आनी स्वताची पूर्णतायेक पावता, होच जावन आसा तो स्वताच्या आत्म्याच्या येण्याचो वेळ. हो तो वेळ आमकां स्वताचे पूर्णतायेक पावयता तो, आनी हे पोरी आमी स्वतंत्र जाता. जो वेळ जेन्ना आमच्या कुडीक पातकाच्या, मरणाच्या आनी कुसवणेच्या बांदपासांतली सुटका मेळटा आनी आमी स्वताचे पूर्णतायेक पावता. पेंटकॉस्टाच्या वेळार वयल्या कुडांत परिशुध्द आत्म्याचें येणें खरेपणी 2000 वर्सां आदीं जालें आनी न्हय शेवटाच्या काळार. बरयलोलें आसा की फकत स्वताचो आत्मो येता तेन्नाच आमी स्वताचे पूर्णतायेक पावता. येशू क्रिस्ताचो आत्मो जावन आसा देवाच्या उतराचो आत्मो. तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. कितें परगटूंक जाय? शेवटाच्या काळार घडटात त्यो वस्तू, काळा युगाच्या शेवटाक घडच्यो आसात त्यो वस्तू. केन्ना? सांगात मोगाच्यानो. जेन्ना स्वताचो आत्मो येता तेन्ना जें म्हजे कडेन आसा तें घेतलो आनी तुमकां कळयतलो. ह्या परी तो म्हाका मोहिमा दिता. उपरांत देवाचो पूत आमकां बासावणी दिता आनी निमाण्या दिसांनी आपल्या आत्म्या वरवीं आमकां स्वताचे पूर्णतायेक पावयता. स्वताच्या आनी येशू क्रिस्ताच्या आत्म्या वरवीं
देवाच्या उतराच्या पूर्णतायेक पावून देवाच्या उतरांत गुपीत दवरलेले सगळे गूट उगडापे करून तो आमकां स्वताच्या पूर्णतायेक पावयतलो. परिशुध्द पुस्तक वाचतना आमकां सोंपेपणी दिसून येता की ही जबाबदारी दिवन देव एकल्याक धाडटलो म्हूण. ताच्या दुसऱ्या येण्याक येशू ख्रिस्त आपलें तोंड उगडचो ना, पूण ताच्या आत्म्यान आमकां स्वताच्या पूर्णतायेक पावूंक जाय. हें कशें जावंक शकता? ताणें ताचो आत्मो कोणाक एकल्याक दिवंक जाय आनी स्वताच्या पूर्णतायेक पावोवचे खातीर देवान वेंचून काडलोल्या एका जोम्या सोरशीं ताका धाडूंक जाय. कोलोसकारांक बरयलोले चिटींत 25 वळींत आमी हें पळयता. आपले येवजणे प्रमाणे देवान म्हाका परिशुध्द सभेचो चाकर केलो आनी आपलो संदेश पूर्णपणी तुमकां परगट करची जबाबदारी ताणें म्हजी अधीन केली. मोगाच्यानो, विनोती करून हांव तुमचे थंय मागतां, तुमची काळजां उक्तीं करून देवाचीं उतरां आयकून घेयात. ह्या उतरांच्या आनी ताच्या इंटरप्रिटेशना विशीं धर्मशास्त्र्यांनी शिकयलोली पंडिती शिकोवण कितें जावन आसा? हें त्या काळा वेळा समुदायीक आनी सभेक बरयलोलें काय? पावलून ताचे सभेचे प्रश्न आनी गरजो सुटाव्यो करूंक हें बरयलें काय? हें तांचे खातीर म्हूण ताचो अर्थ काय? ही खात्री घेवन तूं देवाचें उतर वाचताय तर तुका कांय समजोचें ना. हें तांचे खातीर बरोवंक ना, कारण पावलून ही जबाबदारी पाडूंक ना. जावं पावलू वो हेर शिस हें मिसांव चालीक लावंक शकले ना. तांच्यान तें करूंक जावंक ना. तांच्यान तें करूंक जायना. कारण कितें तें तुका खबर आसा? कारण आमी आदींच पळयलां की फकत काळाच्या शेवटाक देवाचें उतर उगडापें जाता आनी आमकां स्वताच्या पूर्णतायेक पावयता. हें फकत येशू क्रिस्ताच्या आत्म्या उद्देशीं करूंक जाता. तर शेवटाच्या काळार देवान विचलोले, ओडून हाडलोले आनी एकठांय केलोले परजेक स्वताच्या पूर्णतायेक पावूंक येशू क्रिस्ताचो आत्मो आसलोल्या मनशाक तांचे सोबेत धाडूंक जाय. देखून ही वोड पावलू विशीं न्हय. पावलून हें कधीच करूंक ना, कारण 2000 वर्सां आदीं हें कोणेंच करूंक ना. म्हणटच देवान कोणा एकल्याक धाडूंक जाय. रोमाकारांक 10 वड 14-17. म्हणटच ताचेर भावार्थ दवरलो ना जाल्यार ताका उलो मारतली कशी, आनी ताची खबरूच आयकूंक ना जाल्यार भावार्थ दवरतली कशी, संदेश परगटपी नासतना आयकतली कशी, आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतली कशी. तर परिशुध्द पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, शुभ खबर परगटात तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण शुभ खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सोर पदवेदारा, आमी परगटलां तें कोणें मानून घेतलां? म्हणटच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. ह्यो वडी हांव परत परत वाचीत आसां, कारण देवाच्या उतरांचो खरो अर्थ म्हणजे देवान आमकां कितें सांगूंक येवजिलां तें केन्नाच समजून घेवंक जायना. कोणेय
आपणाक रेव्हलेशन म्हणजे प्रकाशनी मेळ्ळ्या म्हूण दावो केल्यार पासून न्हय म्हूण तें कोणाच्यान सोद करून मेळून घेवंक जायना. देवान कितें येवजिलां तें उगडापें करूंक वो हे दैवीक गूट आमकां उगडापें करूंक देवा बापान एकल्याक हें केरीत काम दिवन शेवटाच्या काळार धाडूंक जाय. हो मनीस देवाच्या पुताच्या येशू क्रिस्ताच्या आत्म्या वरवीं हे दैवीक गूट आमकां उगडापें करता. हो मनीस कोण जावंक जाय? आमी आमोस आवेसवोर 3:7 वोड वाचुया. आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपली येवजण कळयनासतना दोनी सोर पदवेदार कितेंच करिना. तर देवाचें उतर म्हणटा शेवटाच्या दिसांनी ताच्यो सगल्यो करण्यो प्रवाद्यां वरवीं उगडाप्यो जातात. मोगाच्यानो लुकाचें शुभ वर्तमानान आवेसवोर 16 वोडींत आमी वाचता. समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकोवण जुवांवाच्या काळा पर्यंत चलताल्यो ते मेरेन देवाचें राज परगट जाता आनी तातूंत भितर सरूंक सगळीं नेट करतात. जाल्यार म्हाका सांगात, खंयच्या काळा पर्यंत प्रवाद्यांक धाडलोले? जुआंव बाप्तिस्ताच्या काळा मेरेन. तशें तर जुआंव निमाणो प्रवादी जावन आसलो. ताच्या काळार तावन उपरांत आनी खंयच्याय प्रवाद्यांक धाडूंक ना तें आमकां दिसून येता. देव शेवटाच्या काळा पर्यंत आनी खंयच्याय प्रवाद्यांक धाडिना. परिशुध्द पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे नव्या कोराराच्या काळांत देवान धाडलोले आनीक प्रवादी नात. देवा बापान ह्या काळांत केन्नाच आनीक प्रवाद्यांक धाडूंक नात आनी येशू क्रिस्तान खंयच्याय प्रवाद्यांक धाडूंक नात पूण फकत शिसाक धाडलोले. तर जे कोण ह्या दिसांनी आपूण प्रवादी म्हूण दावो करतात ते जावन आसात फोटकिरे प्रवादी. पूण देवाच्या उतरांत स्पश्टपणी बरयलोलें आसा की देव सगळे गूट प्रवाद्यांक उगडापें करतलो. तर दैवीक गूट प्रवाद्यां वरवीं आमकां उगडापें करूंक शेवटाच्या काळार देवान जुआंव बाप्तिस्ता मेरेन धाडलोल्या प्रवाद्यां मदल्या खंयच्याय तरी एका प्रवाद्याक धाडूंक जाय. शेवटाच्या काळार देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्यात जायत्या प्रवाद्यांक धाडटले म्हूण बरयलोलें आसा. आदल्या प्रवाद्यांक परतून ह्या संवसारांत धाडटले म्हूण परिशुध्द पुस्तकार बरयलोलें आसा. हे परी एका प्रवाद्याक धाडूंक जाय आनी तो आमकां सगळे दैवीक गूट उगडापें करतलो. आमी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवोर 20:3, 30-34 वोडींत वाचता. तर पळयात, हांव तुमचे थंय प्रवाद्यांक जाणारांक आनी शास्त्र्यांक धाडटां. पूण तुमी तांतल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतल्यात आनी कुर्सार खेळायतल्यात आनी कांय जाणांक तुमच्या देवस्थानांनी झेरमोण दितल्यात आनी एका नोगरांतल्यान दुसऱ्या नोगरांत तांचे पाटापाटी लागतल्यात. हांगा सांगलां त्या प्रमाणे फाटल्या 2000 वर्सां ताणें कोणाकूच धाडला काय? ना, ताणें फकत शिसांक धाडले. पूण आपूण तांकां धाडटलो म्हूण ताणें बाकीत केलोलें आसा. देखून देवाच्या उतरांत लिपलोले सगळे गूट उगडापें करून दिवंक आपलो आत्मो दिवन देवाच्या पुतान एका प्रवाद्याक धाडूंक जाय. फकत देवाच्या उतरांत लिपलोल्या सगळ्या गुटांच्या प्रकाशने उद्देशीच आमी देवा बापाक खरेपणी वळखूंक पावतले आनी त्या वरवीं
सासणीक जिवीत जोडटले हांव. हें मेळून घेवंक आमकां कित्याची गरज आसा? एफिस्कारांक 17वे वडीन आमी वाचता. आमच्या सोम्यान येशू क्रिस्ताचो देव, मोयमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर आपलो जाणवायेचो आनी प्रकाशनेचो आत्मो तुमकां दिवं. तर देवा बापाक पूर्णपणी वळखून घेवंक देवाच्या उतराचो आत्मो, प्रकाशनेचो आत्मो आनी तसोच जाणवायेचो आत्मो आमकां जाय. हे दोनूय सोर पदवेदार देवातावन भायर आयलोले आत्मे जावन आसात. देवाच्या उतराचो आत्मो आनी जाणवायेचो आत्मो तेन्नाच आमकां खात्री जाता की एक मनीस जाचे ताईं हे दोनूय आत्मे पूर्णतायेन वस्ती करून आसात, तोच मनीस स्वताची पूर्णताय व देवाच्या उतरां भितर गुंतून दवरलेले गूट उगडापे करूंक शकता. परतून आमी जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत वाचता. म्हजे नांवी धाडटलो तो शारोती परिशुध्द आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां शिकयलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. तर हें एकदम निश्चित जावन आसा. एक मनीस जाका शेवटाच्या काळार देवान आपलें विचून काडलोले पोरजे सोबे उतर उगडापें करून देवाच्या उतराचे सगळे दैवीक गूट उगडापें करूंक धाडला, ताचे ताईं हे तिनूय आत्मे पूर्णतायेन आसात. ते म्हणल्यार येशू क्रिस्ताचो आत्मो, जाणवायेचो आत्मो आनी परिशुध्द आत्मो. हे पोरी कोणाकूच धाडला काय? सोर पदवेदाराच्या उतरा प्रमाणे शेवटाच्या काळार घडच्यो आसात त्यो घडण्यो घडचे आदींच कोण उगडापें करतलो आनी सांगतलो? आमी तें तपासून पळोवया. सिराकाचें पुस्तक 40:8, 24 वड आनी 25वी वडींत आमी वाचता. आत्म्याच्या बोळान ताणें निमाण्यो वस्तू पळयल्यो. सियोनांतले दुखेस्तांक बुजवण दिली. काळाच्या शेवटा मेरेन कितें घडटलें तें ताणें उगडापें केलें आनी खरेपणी घडचे आदींच खूब लिपलोल्यो वस्तू कोडीत केल्यो. तें इजायास प्रवाद्या विशीं बरयलां. इजायास प्रवादी आपल्या आत्म्याच्या बोळान निमाण्यो वस्तू पळयता आनी जियोनांतले दुखेस्तांक बुजवण दिता. हो एक व्हड विशय जावन आसा. तो कसली बुजवण दिता गाय? सोम्या कडसून येता ती बुजवण कसली गाय? कोणाक ती दितात? आमी बारीकसाणीन ह्या वडीची तपासणी करूंक जाय. त्या उपरांतूच आमकां खरो अर्थ समजतलो. इजायास जावन आसा तो प्रवादी जो शेवटाच्या काळार घडटले ते गूट घडचे आदींच कोडीत करता. खंयसर? जियोनांत. म्हणटच इजायास प्रवादी जावन आसा तो मनीस जाका देवाच्या उतरां भितर रिगून आसात ते गूट उगडापें करूंक देवान जियोनांत धाडला. देखून तो जावन आसा सद्वार्ताचो म्हणजे बरे खबरेचो दूत. आमी इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तक 50:2, 7 आनी 8 वडी वाचुया. कितली म्हूण सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. शुभ संदेश तो घेवन येता. दिवंक येता शांतीची खबर, सोडवण परगट करता. जियोनाक तो अशें म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. आयक, तुज्या पारेकाराचो ताळो. ते आपलो ताळो बराबर उबारतात. व्हडल्यान आपलो आनंद गायतात. कित्याक
सोर पोदवेदार सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयता. ह्यो वडी येशू क्रिस्ता विशीं बरयल्यांत म्हूण लोकांक एक गैरसमज जालोलो आसा. खरेपणी हें ताचे विशीं न्हय. ह्यो वडी सांगतात, पळय, येशू क्रिस्त तुजेर राजवट चलोवंक येता. ह्यो वडी येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या आदीं शुभ संदेश परगट करचो आसा त्या कोण एकल्या मनशा विशीं जावन आसा. येशू क्रिस्तान धाडलोल्या प्रवाद्यान दुतान आर्दून केल्ली परगटणी येशू क्रिस्ताच्या शक्तिवंत प्रकाशणी जावचे आदीं. हो जावन आसा बरे खबरेचो दूत. तो आमकां बरी खबर वो शुभ संदेश म्हणजे सद्वार्ता परगट करतलो. येशू क्रिस्त कुडी रोगतान ह्या संवसारांत परतून आयला म्हणून आपल्या व्हडल्या ताळ्यान तो परगट करता. हो जावन आसा सद्वार्ता शुभ संदेश. संवसार दिवंक शकना ती खरी शांती तो परगट करता. ही शांती फकत येशू क्रिस्ताच्यानूच दिवंक जाता. तो आमकां सोडवणेचो एक संदेश कळीत करतलो. कसली सोडवण? येशू क्रिस्त परतून ह्या संवसारांत येता तेन्ना दिवचो आसा ती सोडवण वो शेवटाच्या काळार फावो करची आसा ती सोडवण. पयलो पेद्रू 5वी वड. तुमी भावार्थान येशूक मानून घेतात देखून देव तुमकां आपले पदवेन राखून दवरता. अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेवन रावतात. काळाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी करतलो. ही सोडवण सद्वार्ताच्या बरे खबरेच्या दुतान उगडापी केल्या. तो देवाच्या पुताच्या आत्म्यान, जाणवायेच्या आत्म्यान आनी परिशुद्ध आत्म्यान भरला आनी ताच्या वरवीं सोमी आमकां स्वताच्या पूर्णतायेक पावयता. हिब्रुवांक बरयलोले चिटींत 2:12 वडींत आमी वाचता, म्हज्या भावा भयणी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जोमात बोत्ता तेन्ना सोबे माजार तुका वखाणटलो. 2000 वर्सां आदीं येशू क्रिस्तान तो ताच्या बापाचें नांव परगट करतलो म्हूण सांगलें. पूण आजून पासून आपल्या बापाचें नांव ताणें केन्नाच उगडापें करूंक ना. जसो जायतो लोक सोत मानतात की देवान मोइजेसाक कोलीत केल्लें तें नांव जो आसा तो हांव म्हणजे हांव तो हांवूच, तें देव बापाचें नांव न्हय. हें देवा बापाचें नांव जाल्लें तर येशू क्रिस्त आमकां केन्नाच अशें सांगचो नासलो, म्हज्या भावा भयणी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. पूण देवा बापाक उगडापो करतलो तो जावन आसा येशू क्रिस्त. आनी हेर कोणा कडसून आमकां देवा बापा विशीं वळख मेळची ना. तर येशू क्रिस्तानूच आपल्या बापा विशीं आमकां सांगूंक जाय. ताच्या पयल्या येण्यांत ताणें केन्नाच आपल्या बापाक उगडापो करूंक ना. देखून आपल्या दुसऱ्या येण्यांत ताणें उक्तेपणी देवा बापाक आमकां उगडापो करून दिवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे तो आपुणूच जावन परगटचो ना. देखून तो आपलो आत्मो ह्या प्रवाद्याक, इजायास प्रवाद्याक दिता आनी ताचे उद्देशीं तो देवा बापाचें नांव सद्वार्ता बरे खबरे वरवीं उगडापें करून दिता. म्हणटूच सद्वार्ताचो बरे खबरेचो दूत जावन आसा जो देवाच्या उतरांत लिपोवन आसात ते सगळे गूट उगडापें करून आमकां स्वताच्या पूर्णतायेक पावयता. त्या पासत मोगाच्यानू उपकार करून मोन दियात. तो एकलो जाका
देवान आपल्या उतरांत लिपोवन आसात ते सगळे गूट उगडापे करून आमकां स्वताच्या पूर्णतायेक पावूंक आमचे थंय धाडला. त्या साद्वार्थाच्या दुताक आमी स्विकार करिनात तर आमी देवाच्या उतराचे पूर्णतायेक वो आमी स्वताच्या पूर्णतायेक केन्नाच पावची ना. तर जो कोण स्वताच्या पूर्णतायेक पावूंक ना ताका केन्नाच मरणाच्या, पातकाच्या आनी कुसवणेच्या बांदपासांतली सुटका मेळची ना. ताची कूड ह्या बांदपासांतल्यान ताची कूड ह्या बांदपासांतल्यान मेकळी जावची ना आनी अशें ताका सासणीक जिवीत फावो जावचें ना. येशू क्रिस्तान तयार केल्ल्या सर्गीच्या घरांत प्रवेश करूंक आनी रावूंक तांच्यान जावचें ना. कारण तो स्वतंत्र ना आनी देखूनच तो देवाचो पूत वो दूं न्हय. तर परिशुध्द उतरांत लिपलोले सगळे गूट उगडापे करूंक आनी आमकां स्वताचे पूर्णतायेक पावूंक देवान आमच्या काळार इसायास प्रवाद्याक धाडला. संवसार ताका जोज पुनार म्हणटा. फकत तोच परिशुध्द पुस्तकाचे उतरांनी भितर गुंतून लिपयलोले आनी शिक्को मारून दवरलोले ते गूट उगडापे करूंक शकता. तो ते आमकां उगडापे करतलो. लुकाचें शुभ वर्तमान 22:24-45 वडींत आमी वाचता. मागीर शास्त्राचो अर्थ समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली. परिशुध्द पुस्तकाच्या उतरांनी लिपोवन दवरलोले सगळे गूट शेवटाच्या काळार उगडापे जातात म्हूण आमी आदींच शिकल्या. तर ही सगळीं देवाचीं उतरां उगडापी जातात तेन्ना कोणाच्यान ती समजून घेवंक जायत? फकत जांचे ताईं दैवीक जाणवाय आसा तांच्यान. तर देवाचीं उतरां समजून घेवंक आमची मनां उक्तीं करूंक जाय. तर ह्या मनशा वरवीं जो एकलो जाका देवाच्या उतरांत शिक्को मारून धांपून दवरलोले गूट उगडापे करूंक धाडला तो येशू क्रिस्ताच्या आत्म्या वरवीं आमची मनां उक्तीं करता. धाडला त्या एकल्या उद्देशीं आमची मनां उक्तीं जायनात तर परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां आमच्यान समजूंक जावची ना. ही जावन आसा आनीक एक जबाबदारी जी देवा बापान साद्वार्थाच्या दुताक दिल्या. इसायासाच्या पुस्तकांत 22:6-8-10 वडींत आमी वाचता. तेन्ना सोर पदवेदाराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडूं? आमच्या नांवान वचूंक कोण आसत? हांवें परतीपाड केलो. हो पळय हांव आसां, म्हाका धाड. ताणें म्हणलें, वच आनी ह्या लोकांक सांग, आयकात, आयकत रावात, पूण तुमकां कांय समजोचें ना. पळयात, पळयत रावात, पूण तुमकां कांयच कळचें ना. ह्या लोकांचें काळीज निबोर कर, तांचे कान भेरे कर, तांचे दोळे कुड्डे कर. ना तर दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक येतलें, मनान तांकां समजतलें आनी म्हजेशी परतून येवन तीं बरीं जातलीं. ह्यो 2 जबाबदारी देवान इसायास प्रवाद्याक दिल्यो आनी शेवटाच्या दिसांनी ताका धाडला. लोकांचे दोळे धांपूंक आनी कान बंद करूंक, ज्या वरवीं तांणी कदीच आपलें जिवीत बदलना जावंक आनी बोगसोणें मेळून घेना जावंक. ह्या उतरांची तिखसाण पळयात. देवान
आपली उतरां दोन धारेचे तोरवारी सारकीं देंवयल्यांत. देवान जाका धाडला त्या एकल्याच्या मोंठांतल्यान भायर सत्तोल्या उतरां वरवीं लोकांच्या एका जोम्याचे दोळे आनी कान उक्ते जातात, आनी देवाच्या उतराचे परगोटणे वरवीं सगळे लिपलोले गूट उगडापे जातात. उरफात तें दुसरो एक जोमो ज्या कोणाक सोडवण जोडच्याक निर्मुग्नात तांचे दोळे आनी कान बंद जातात. आयकल्यार आनी पळयल्यार लेगून तांकां तें कदींच समजोचें ना. ह्यो जावन आसात देवाच्या उतराच्यो दोन खोरण्यो, आनी ह्यो दोन खोरण्यो शेवटाच्या काळार देव इजायास प्रवाद्या वरवीं करता. तर मोगाच्यानो, परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां समजून घेवंक, सर्गीची जाणवाय समजून घेवंक, देवाचें उतर उगडापे जावन स्वताच्या पूर्णतायेक पावोवंक सोर शक्तिवंत देवान जाका एकल्याक धाडला इजायास प्रवादी, ताचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय. त्याच पासत दुबावा विरेत येशू क्रिस्तान अशें आमकां शिकयलां, जें आमी जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेस वर 28 आनी 29 वडींत वाचता. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? येशून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. मोगाच्यानो, उपकार करून ह्या प्रस्नाच्या म्हत्वाचेर आनी तिखटसाणीचेर मन दियात. देवाचे कशे प्रमाणे वावरूंक एकल्यान कितें करची गरज? उपकार करून येशून तांकां दिल्ल्या जबाबाचें म्हत्व पळयात. येशून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात. हेंच तें देवाचे कशे प्रमाणे देवाक जाय तें काम. देवाचीं उतरां सुटावी करूंक आनी एकान एक परिशुध्द उतरांत शिक्को मारून गुपीत दवरलोले गूट उगडापे करूंक ताचो खरो अर्थ आमकां दिवंक आनी अशें आमकां स्वताच्या पूर्णतायेक पावोवंक देवा बापान ह्या प्रवाद्याक ह्या शेवटाच्या काळार धाडला. तो जावन आसा इजायास प्रवादी, आनी लोक ताका जोजफ पुनार म्हूण वळखतात. देवाचें उतर सुटावें जावंक आनी तें स्पश्टपणी समजूंक जाय तर तुवें ताचेर भावार्थ दवरूंक जाय. सासणीक जिवीत जोडून घेवंक आमकां ही एकूच वाट जावन आसा. तर देवान सासणीक जिविता पासत वेंचून काडलोलीं तीं सगळीं देवाची भुरगीं सोर शक्तिवंत देवाच्या काकलुती वरवीं ह्या भावार्थाक पावूं म्हूण हांव प्रार्थना करतां. हें जावन आसा देवाचे कशे प्रमाणे देवाक जाय तें काम. देवान धाडला त्या एकल्याचेर भावार्थ दवरात. आमेन.